गेले कित्येक दिवस पेडणे ITI टू मोर्जी जी 30 MLDचं उदकाची जी पायपलायन वचपाची आहा गोंयच्यान तेचें काम चालू आसा। साधारण हॉस्पिटल क्रॉस करून आता आमी पार्शेच्या बॉर्डरीर पावल्यात। पेडणे हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल पेडणे हॉस्पिटल क्रॉस करून आमी आता पार्शेच्या बॉर्डरीर पावल्यात। हांगर कशें आसा त्या वेळाचेर आमी हो रस्तो रुंद करून घेतलेलो, म्हणजे तीच दूरदृष्टी धरून आमी हो रस्तो रुंद करून दवरलेलो। किंबहुना चावद्यासून ITI पर्यंत आमी एका बॅरिकेड मदलो डिवायडर घालून हे वन वे करपाचो आसलो, पण तो काळांतरान रावून गेलो। जशें हांगासरले नेतृत्व बदलात गेले तशें ते फाटीं उरले। आयज साधारण वर्ष पूर्ण जाला जे त्या बाजून 33 kV आणि 11 kV ची लायन ऑलरेडी घातलेली आसा, जेचो कायदो तसो सांगता की तूं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक पयशे रिइन्स्टेट केल्या शिवाय तुका खणोंक मेळना। आमी एखादे जर आमकां क्रॉस जर आमी पायप घेतले कनेक्शनाक जाल्यार आमकां ते पयशे भरचे पडटात आणि घातल्या नंतर पायप सोमतो आमकां तेची डागडुजी करची पडटा। आतां वर्ष जावन गेलें, आतां कालच्यान कोड लागला आणि म्हाका दिसना ह्या पावसा पयलीं तेचेर आनी कितें डांबर येतलें म्हणून। पार्शा पंचायतीन अजय कणगुटकराच्या नेतृत्वा सकयल ऑलरेडी एक डेलिगेशन आनी एक मेमोरेंडम दिल्लो आसा की पार्शे गांवांत जेन्ना हो रस्तो ही जी पायपलायन येतली तेन्ना आमी ते स्टॉप करतले म्हणून। कारण इतलेंच की थंय जो खणून रस्तो जो उडयल्लो आहा तेचेर अजून डांबर घातलेलें ना। साधारण 5 ते 6 किलोमीटर जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार तो रस्तो फक्त सोलिंग केला आनी तसोच सांडला। आणि जेन्ना हे जर तूं पळयशीत जाल्यार रस्त्याच्या साधारण एके सायडीच्या मदोमद जेन्ना हे खणटात तेन्ना रस्तो उरचो ना। आणि एअरपोर्टाची जी रहदारी हेवटेन जी वचणारे जे लोक आसात, साधारण अंजुना, वागाथोर, बागा मेरेन सुद्धा जे वचणारे जे व्हेकल्स आसात तो होच रस्तो फॉलो करतात, कारण हो शॉर्टेस्ट रस्तो दिसता आणि ताका लागून एक्सिडेंट जावपाचे मच मोर पॉसिबिलिटीज आसात। आणि ताका लागून जो गांवान जो निर्णय घेतला, लोकांनी जो निर्णय घेतला, पंचायतीन जो निर्णय घेतला सरपंचाच्या अध्यक्षते सकयल, तेच्याक आमी ठामपणे उबे रावतले आणि कसोच हो पार्शा फुडें जो पर्यंत डांबर करिना तो पर्यंत आमी त्या फुडें व्हरोंक। जो पर्यंत तुम्ही हे खणटात त्याच्या उपरांत तूं रिइन्स्टेट केल्याशिवाय ते करपाक मेळना। पर्यायी व्यवस्था जाय, पर्यायी व्यवस्था आसपाक जाय। आणि ताका लागून आमकां कळटा की तेचेर जो हे आसा आपले हॉटमिक्स आसा हो मागीर येतलो, पण पर्यायी व्यवस्था म्हणून तेचेर तुमी आसा तो खणून घातलेल्याचेर डांबर करा। हांव सरपंच पार्शे पंचायत। आयज आमी हे सायटीर येयल्ले। ऑलरेडी हे पायपा घालपाचें जे काम चालू आहा वॉटर सप्लायचे ते हळूहळू आमच्या पार्शाच्या बाउंड्रीचेर पावत येयल्ले आसात। आमी हेच्या पयलीं आमदारा मार्फत आमदारान आमचे कडेन सगळी मिटींग घेतलेली, जेन्ना ते पार्शान पावतले तेच्या पयलीं जी आमची 1133 केबल लायटीचो केबल घालच्या खातीर एक सायड रस्त्याची फोडलेली आहा ताका सगळ्याक डांबरीकरण करतले म्हणून। पूण आयज पासून हे बाउंड्रीर पावत येयले पूण हे काय डांबरीकरण जावंक ना। तेच्या खातीर आमच्या सबंद पार्शे गांवाचो स्ट्रॉंगली विरोध आसतलो। आमी सगळ्यांक हेंची निवेदनाय दिल्ली आसात, जो पर्यंत आमचे ती सायट डांबरीकरण जायना तो पर्यंत ही पायपलायन मी आमच्या गांवांसून घालूंक दिवचोय ना। म्हाजो डेव्हलपमेंटाक विरोध ना, पूण हेचो अर्थ असो न्हू की ती सगळी धूळ आमी गेली वरासभर खातो तशीच सबंद फूल। आणि हे सायडी PWDन जर रस्ता वॉटर सेक्शनाचे जर घालच्या खातीर जर पायपलायन फोडली जाल्यार आमचो रस्तो हो 5 किलोमीटर फक्त धुळीचो जातलो। तेच्या खातीर आमचो ह्या कंप्लिटली विरोध आसतलो जो पर्यंत ते सायटीन जी 11 केबल लायटीचे केबला खातीर जो रस्तो फोडला तेका जो पर्यंत डांबरीकरण जायना तो पर्यंत।